आमच्यानी पहिले सांताक्रूज बाबुशान थंय तेजे ऑफिस आहा ते इन्स्पेक्शन केले. पणजेचो एक आमदार येवन सांताक्रुजान हे करता. ऑलरेडी त्यांचो एक आमदार आसतना जो तुमकां डिफीट करून थंय गेल्लो. सो ह्या गजालीचेर तुमी कशें पळयता? एक म्हणजे बीजेपीच्या कोण आमदार खंय काम करता आनी खंयचें ऑफिस उगडटा हांचेर एक्चुअली उलोवपाचो अधिकार आमकां ना. पूण ह्या हितूंतल्यान एक दिसता की बीजेपी पार्टी म्हणून कोलॅप्स जाल्ली आसा. जेन्ना त्यांच्या अध्यक्षाक आमच्या ऑफिसा मुखार येवन बोबो मारपा पडटा, चीफ मिनिस्टराक आपल्या चलयेक धाडून थंय झॅन्सी म्हणून उबी करपाक पडटा, आनीक एक आमदार आपलो मतदारसंघ सोडून दुसऱ्या मतदारसंघाक वचोन लूट करता. आनीक खंय कितें चलना म्हणजे बीजेपीचो कंप्लीट पक्षावयलो कंट्रोल गेल्लो आसा. एक टायमार ते काँग्रेसीक टार्गेट करताले आमचे परिवारवाद, फॅमिली राज. आज एंटायर बीजेपी फॅमिली राजान चलता आणि त्यांचो कंट्रोल खंय आसा काय ना. दामू हो फक्त पदापुरती उरलेलो आसा अशी चिन्ह दिसता. आणि थंय प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक प्रदेशाध्यक्ष जाल्ले आसा. म्हाका दिसता ह्या तालुकाचो प्रदेशाध्यक्ष तेंगेलो बाबूश मनसरात. सो बाबूश ऐकना म्हणटा, अध्यक्ष साहेब केअर करना म्हणटा. कंट्रोलूच ना न्ही. बीजेपीची एक पार्टी म्हणून सिस्टम जी पयली पळोवपाक मेळटाली, जेन्ना ते येयले तेन्ना पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणून ती पार्टीची सिस्टम कोलॅप्स जाल्ली आसा हें प्रूव्ह करता. म्हणजे बीजेपीचा अध्यक्ष दामू नायक ह्याचो कंट्रोल ना आणि थंय तालुका वायज त्यांचे अध्यक्ष जाले अशें दिसता. आता दामू हो कदाचित फातोर्डा पुरती अध्यक्ष उरला आसतलो आणि बाकीकडे सगळे अध्यक्ष खूप फायदो न्ही हो अशें जावप न्ही. आमकां बीजेपीचो अध्यक्ष मुख्यमंत्री सध्या कितें करता, मंत्री कितें करता ह्याचो सगळो फायदो काँग्रेस पक्षाक नक्कीच जाता. कारण ते थंय एक सांताक्रुजाक एक व्हडलो डिफेक्टर आसा जो कंटिन्युअस 2 फावटी डिफेक्शन जावन गेल्ले. आणि त्या डिफेक्टराक हेचो अर्थ की तो डिफेक्टराची तिकेट ऑलरेडी गेल्ली आसा आणि ते आता नव्या पार्टी जी तेंगेली आसा ती नवी पार्टी बीजेपीची टेक ओव्हर कोण करता, कोण चलयता कितें हें कांयच कळना. तुमची तयारी मात केन्ना जातली जागो ते सांताक्रुजान? आमची तयारी ऑलरेडी चालू आसा. बाबूश येयलो तुमकां त्रास जातलो कितें सांताक्रूज? बाबूश जितलो भोंवता तितलो काँग्रेस पक्षाक आनी जितले हे तेंगेले परिवार वाद फॅमिली राज म्हणून बॉब मार करताले सगळे ते आयज फॅमिली राज बीजेपी कडेन पावल्ले आसा. सो हाचेर तेणी लोकांक उत्तर दिवचें पडटा. आमकां आमचे बरोबर लोक आसात. आमी फक्त लोकांक भितात, हांच्या खंयच्याच लिडरांक भिनात. लोकांक विश्वास कशें करतले कित्याक 2 फावटी आतां हेच जाले. सांताक्रूज डेफिनेटली वी विल दिस टाइम कांयच चलपाना. आनी लकीली जिंकले आणि लकीली माझे पिटिशन सुप्रीम कोर्टाचे लिस्टिंग करपाक सुद्दां भितात. माझ्या मॅटरांक ते हांगा व्हडले म्हणटा आमी मर्जर लिगल केला, सगळे लिगल केला. 1 वर्स जालें सुप्रीम कोर्टाक स्पिकरूय रिप्लाय करता आनीक जे 8 जाण आमदार फुटोन गेले तेय रिप्लाय करता. सुप्रीम कोर्टाक म्हाज्या मॅटराक 1 वर्स जालें नोटीस तांकां येवन सुद्दां. पूण लकीली आतां आमचे जे सिनियर लॉयर आसा कपिल सिब्बल हांणी जी PIL फायल केल्ली आसा हे म्हाज्याच मॅटराचेर आनी लकीली म्हाजे मॅटर तांकां टॅग जाल्ले आसा. आनी कॉन्फिडंट आसा की कॉन्स्टिट्युशनल बेंच ह्या हेजे 7 बेंच कॉन्स्टिट्युशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट जातलो फास्ट आनी हे मॅटर फास्ट डिस्पोज जातले. ज्या कारणान ह्यो कायद्याचो मिसयूज करून आमदार जे फुटताले ते हाजे मुखार जावचे ना. झेडपीचे ते इश्यू वेगळे असतात आणि असेंब्ली इलेक्शन्स वेगळे असतात. पार्लमेंटचे इलेक्शन तुम्ही पळयला आसा कसरी वेगळो असता तो. बाबूशने आणि एक स्टेटमेंट दिला की दिस टाइम बीजेपी विल फ्लॅग द आम्ही लोकांचो पावर आम्ही कित्याक घेवया. लोकांचो अधिकार हो लोकांकडे आसा आनी लोकांनी प्रूव्ह केल्ले आसा. सांताक्रूज हेजे पयलींय बीन बाबुशान खुबश्यो गजाली ट्राय केल्ल्यो, सक्सेस जाले नाशिल्ले. बाबूशाची काय चलपाना म्हणटा बाबुशाला ह्या फावटी तालिगांव आनी पणजेच चलता जाय पळय. म्हाजे कोतान तो पणजे ताका दिसता आपूण पडटलो म्हणून तो ताका दिसता सांताक्रूज जावपाक शकता असो म्हणून म्हाजे कोतान ते एक तर कळना ताका पणजे सीट मेळची ना आणि म्हणून तो थंय शिफ्ट जाता. नाजाल्यार तो पणजे आपूण पडटलो
अशें ताका दिसता. तिनूय सिटा वयतली म्हणजे पणजे तालेगांव आनी सांताक्रूज. ह्या पावटी आमकां बरो हें आसा, फक्त हांगाच न्ही, आमी म्हापशा गेले जाल्यार, पेडणे गेले जाल्यार त्या सायडीन सुद्दां आमकां लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. थँक्यू.